करून दिल्लें आनी म्हाका दिसता सादारण एक 3 ते 4 वर्सांनी हे प्रपोजल फाटलो बॅकलॉग सोडलो फाटलो जर आमी लोनाचो विशय सोडलो फॅक्टरीचो नव्यान तर आमी थोडे इन्वेस्टमेंट केल्ले जाल्यार फुडले 3 ते 4 वर्सां भितर हो आमी कारखानो काय फायदेशीर आमी हाडूंक शकता हे पद्दतीचे प्रपोजल सरकारान दिल्ले कडेन आसा आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां आमी तें परमिशन दिलां ताजे ताणी विचार करता म्हणून तांणी एक विशय मांडला की आमी जो विशय आसा तो टोटली आउटसोर्सींग करपाक पळयतात जणू फुडल्यो एक 3-4 वर्सां भितर आरकेवीच्या अंडर हो जो कारखानो आसा तो आमी पूर्ण नवो करतले आनी त्याच बरोबर तेजी पळय कितें जबाबदारी आसा टोटली खंय तरी हाका कंपनीक आमी लीज आउट करतले असो तांचो विशय आतां सद्या चलता जो आमी विशय दिल्ला त्या विशयाचेर खंय तरी तांचें मातशें दुमत आसा सो लेट्स पळोवया आतां कशें गव्हर्मेंट कशें वर्कआउट करता कित्याक हांव इतलें सांगूं शकता की जे प्रपोजल आमी दिल्ले कडेन आसा ते शेतकाराचे फायदेशीर गोंयाक शेतकार कमी जावपाक जायना उसाच्या दृश्टीच्यान फायदेशीर आसा प्लस बाकीच्यो गोश्टी ज्यो आसात म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव पार्ट जो आसा तो थोडो चेंजीस करपाक जाय आयज भरपूर स्टाफ म्हणजे वाडलेलो कडेन आसा थोडो स्टाफ सगळो म्हणजे हे जाल्ले कडेन आसा ऑलमोस्ट रिटायरमेंट जावपा कडेन आसा सो हे सगळे जर चेंजीस केल्यो आनी फॅक्टरीक जर मिनिमम कितें पळय आमची घालपाचें कॅपिटल शेअर पळय घालपाक तो घातलो जायत जाल्यार म्हाका दिसता आमी ती फायदेशीर बट इन द वन थिंग गव्हर्मेंटाच हितून कितें बिकॉज सद्याक तरी गव्हर्मेंट म्हणटाली आमी लॉसान चलता सो फुडें ती हितून प्रपोजलान मागीर लॉसान चल्ली जाल्यार ना हें लॉसान चलपा कित्याक आमी जो मनीस आतां हांगा हाडलो कडेन आसा तांणी मेंटेनन्स पार्ट जो आसा म्हणजे प्लांटाचेर शुगर म्हणजे ऊस पड सुद्दां ती साखर जावप जो मध्य जो पार्ट आसा तो एक फिक्स कॉस्ट आनी एक्सपायर्ड आसता तांकां दिता म्हणून सांगले कडेन आसा आनी तो जर दिलो जायत आनी ताजे प्रमाणे ते भायर वचचे ना तातूंत कितें जबाबदारी आपली घेतली कडेन आसा की शुगर हाडून तुमी फक्त ऊस हाडून दिया आमकां आमी शुगर तयार करून दवरपाची जबाबदारी आमची सो हाजे विशय असो आसा की हांगा खंय मेंटेनन्स जो पार्ट जो मेजर आसा तो खंय येवं शकना आनी जो कारखान्यात आसा लोकांनी कितलें सांगू पूण जो कारखानो आसा तो इतलोय वायट जाल्ले कडेन ना तेची मायनर जर आमी तर मॉडिफिकेशन थोडी केलें जायत जाल्यार आमकां रिकवरी जी आसा ती मायज म्हणून आमच्या शेतकारांक फायदो पूण प्रायवेट हाडून दीत जाल्यार गव्हर्मेंट उलयता पळय तितून वॅलिडिटी आहा प्रायवेट गव्हर्मेंट म्हणटा पळय प्रायवेटा कोणाक दिवंक सोदता म्हणटा पळय ना ते तांचें कशें आसा आमी सरा कडेन उलयता त्या प्रमाणे सीएम सरा कडेन उलयता त्या प्रमाणे ते म्हणटा की आरकेवीच्या अंडर आमी ही स्कीम घालून सेंट्रला कडच्यान 60-40 जो हे आसा त्या प्रमाणे हांगा ती नवी फॅक्टरी प्लांट फूल नवो घालपाचो आनी तेजे नंतर ती कोणाक तरी आउटसोर्स करपाची असो तांचो विशय ताणें आतां कितें सांगले कडेन आसा त्या नंतर कॉन्सेप्ट चेंज जाला थोडो म्हणजे सीएम म्हणटा आपल्या अशे पद्दतीन वचपाचें ना सरकाराक ह्या पद्दतीन म्हणजे जे आमी प्रपोजल दिला त्या पद्दतीन वचपाचें ना म्हाजें काम आशिल्लें कित्याक हांव एक ती हातीक खंय तरी घेतलें की आमची मॅक्झिमम जे शेतकार लोक आसात ते उसाचे शुगर केन शेतकार लोक आनी त्या लोकांक सांबाळून दवरपाचें आमचें काम आसा इतलीं वर्सां ते पळयत आल्ले कडेन आसा आनी हेजी फुडें तांकां तें धरपा जाय आनी दुसरी कॅश क्रॉप भायर क्रॉप आज सद्याक दुसरें ना आनी ताका लागून म्हजें काम आशिल्लें की एक आमदार आनी जबाबदारी कितें फॅक्टरीची आमचे कडेन उरची आनी ती लोकांक घेवन फुडें म्हणून हांवें म्हजे पद्दतीन म्हाजी स्वताची ओन कॉस्टान गेली एक म्हयनो कंप्लिटली हातूंत भितर राबलो कडेन आसा वेगवेगळे एजन्सीक सगळ्यांक घेवन फुडें गेल्ले कडेन आसा आनी त्या एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान आमकां आयज जी एक एजन्सी मेळ्ळी कडेन आसा तांकां घेवन जेन्ना हांगा विशय मांडलो कडेन आसा तेन्ना हांगा येतकीर लक्षांत येलें की टोटल सरकाराचो विशयच आसा तो वेगळो आसा सो ना हाजी कशें जावं पूण शेतकारांक लॉस जावपा जायना मागीर इतलोच विशय आमचे उसाचे शेतकार जे आसात सरकार म्हणटा की तांकां फुडलीं पळय 3 वर्सां किंवा 4 वर्सां आमची जगोवपाचें कितें आसा तें आमी तांकां पयशे दितलेच अशें सरकाराचो विशय आसा आतां सांगपाक सांगले त्या प्रमाणे ते म्हणटात की टायम टू टायम म्हणजे 2 आतां जी पळय रेट आसा त्या रेटीची पळय 2-3 वर्सां म्हणजे जेन्ना कंटिन्यू जो एक ऊसकार आसा तो ऊस जर करता जाल्यार ताका आमी त्या प्रमाणे फुल रेट दितले मागीर तो ऊस तो कोण व्हरो ते लागला म्हणटा ते कोण व्हरतले सुद्दां दुसरे भायल्यान जर कोण येता व्हरपाक जाल्यार ते तांचे पयशे घालून ते व्हरतले पण आमी मिनिमम जो प्रायस दिवपाक केल्ले कडेन ते दिवपाक आमी खंयच आडोवपा ना अशें सरकारान उतर केल्ले कडेन